ताळगावान एकल्याचे अपहरण केल्ल्याच्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या। आपले पैसे डबल करपा खातीर एकल्यान ताळगावच्या मनशाक 70 लाख रुपया दिल्ले, पूण कॅसिनोंत खेळटाना ताणे हे पैसे वगडायले। आता पैसे दितलो तरी खंयच्यान ह्या भयान तो मनीस लिपोन रावलो, पूण दुबावीत आरोपीन ताका सोदून काडून किडनॅप केलो आनी बरोच शेपलावन काडलो। हे प्रकरण सकाळी घडिल्ले उपरांत सोमारा सांजे पुलिसांनी दुबाविता सयत हेर 5 जाणांक धरले। पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं एक विदेशी नागरिकाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे मुखार आयला।